येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. खाशेली ग्रामसभा आपोवन कोलवा पंचायतीन केलो मोबायल टॉवराच्या बांदकामाक विरोध. गरज पडली जाल्यार कोर्टांनी वचपाची पंचायतीची शिटकावणी. आम आदमी पार्टीन आयतार दिसा शिरोड्या काडली रोजगार यात्रा. सत्तेर येतगीर तरणाट्यांक दितले रोजगार, सांगतात आपाचे फुडारी. दिवाळी लागीं पावली, नरकासूर प्रतिमा तयार करपाच्या कामाक आयला वेग. धा, 11 आनी 12 तारखेक उटंगराच्या पावसाची शक्यताय, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खंयच्याय क्षेत्राच्या उदरगतीचो विचार केलो जाल्यार शिक्षण हो म्हत्वाचो भाग जावन आसा आनी शिक्षक हो शैक्षणीक माध्यमाचो कणो जावन आसा. पूण गोंयच्या 16% शाळांमदीं फक्त एक शिक्षक शिकयता. ही दुर्दैवाची गजाल आशिल्ल्याचें NSUI म्हणटा. 1486 शाळांमधल्या 239 शाळांनी फकत एकच शिक्षक शिकयता. युनेस्कोच्या स्टेट ऑफ द एज्युकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021च्या अहवालांतल्यान ही गजाल उक्तडार आयल्या. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शाळांनी 33% शिक्षकांची गरज आशिल्ल्याचे ह्या अहवालांत म्हटलां. शिक्षक आसात ना अशें ना, अशें आसूनय ह्या शाळांनी शिक्षकांची भरती कित्याक जायना? NSUIन प्रस्न विचारला. इट इज डिसहार्टनिंग की आमचे गोंयचे जे एड्युकेशन सेक्टर आहा ह्या सेक्टराची अशी हालत जाला ती. तुम्ही पळयत जाल्यार एड्युकेशन इज अ की टू सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट and teachers are the backbone of any education system. But in Goa there are almost 239 schools where only one teacher is there, only one teacher. What is going on? काय दिसा पयलीं CM प्रमोद सावंतान म्हटलेलें की गोंयचो एड्युकेशन सिस्टम नंबर 1. This is the number 1 system. He was saying that I'm a proud education minister. Student of Goa not at all proud of Pramod Sawant. And if you go to see, every year Goa produces 200 D.Ed students and 300 B.Ed students. And as per the UNESCO report, they are saying that 33% of teachers are required in rural Goa. So requirement astana government recruit कित्याक करना तांकां? So प्रश्न हा, why government is not recruiting teachers in rural schools of Goa? तांकां पैसे दिवपाक जायना, तांकां सॅलरी दिवपाक जायना. Then yesterday Goa government wants to build Raj Bhavan and governor तांकां not दिला. So to build a Raj Bhavan you will have money, but to recruit teachers you don't have money. Students are the future of Goa, future of India. Students are the nation builders. तुम्ही स्टुडंट्सां खातीर एक टीचर रिक्रूट करूंक शकना आनी कितें उरला? गोवाचे 60th लिबरेशन सेलिब्रेशनाक 300 कोटी गावला. CM is just utilizing that fund in renovating monuments, in museum asu, parks asu, but the real celebration will be using that fund to revive the education system of Goa. Students are the future. तुम्ही education system तुम्ही collapse करता, how our future will be safe? Where Goa is heading towards? हा प्रश्न करता. So I am demanding as NSUI that fund of Goa 60th Liberation Celebration and the fund which Goa government wants to utilize to build Raj Bhavan should be diverted to revive our education system. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स. आम आदमी पार्टीन आयतारा दिसा शिरोड्या रोजगार यात्रा काडली. आपाचे सरकार येतगीर दर एका तरणाट्याक रोजगार मेळोवन दितले अशें आपाचें म्हणणें. मुखावेली विधानसभा वेंचणूक लडोवपा खातीर आम आदमी पार्टीन नेटान तयारी चलयल्या. आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवाल गोंय भोंवडेर आयिल्लो तेन्ना ताणें 24 वरां उदक 300 युनिटां मेरेन फुकट लायट आनी रोजगाराचें आश्वासन दिल्लें. आम आदमी पार्टीन रोजगार यात्रा गोंयभर सुरू केल्या आनी आज आमची ही यात्रा शिरोडा मतदारसंघान फोंड्या सुरू जाता. आमी आसा टॉपकोलाच्या सर्कला कडेन बायक दफालान आनी ही यात्रा आतां मुखार शिरोडा बाजारान वतली आनी थंयच्यान मागीर ती बेतोड्या पंचायतीन भितर सरतली. दिसान दीस आमच्यो ज्यो बूथ लेवल मिटिंग्यो चालू आसा
ताका लोकांचो भरभरून प्रतिसाद मेळटा. आमच्यो प्रत्येक दिसा 70 ते 80 मिटिंग्यो गोंयभर चालू आसा आनी ह्या मिटिंगांनी जे लोक येता आनी खास करून जे तरणाटे भुरगे येता त्यांचो प्रतिसाद पळयत जाल्यार कळटा की हें सरकार पूर्णपणान अपयशी थारलां आमच्या तरणाट्यांक आमच्या गोंयकारांक जॉब दिवपा खातीर. आमी पळयता की हें सरकार फक्त खास आदमी खातीर वावुरता. कारण आमी आतां फोंड्यान आसा आनी फोंड्यान पयरूच हॉट मिक्स करून एक चकचकीत रस्तो केला जो कुट्टीच्यान गोवा डेरी कडेन पर्यंत वता आनी हो इतल्याच खातीर केला कारण युनियन मिनिस्टर अमित शाह थंय इनॉग्रेशनाक येवपाचे आसा. फक्त खास आदमी खातीर हें सरकार वावुरता आनी सामान्य जनतेचें आम आदमीचें ह्या सरकाराक मातूय पडिल्लें ना आनी आमी सगळ्यांनी त्रास काडपाचे फोंडकुलांच्या रस्त्याचेर फिरून. हे बीजेपी सरकार करता आनी तेजो आमी खर निशेध करता. ही रोजगार यात्रा इतल्याच खातीर आसा की जी गॅरंटी अरविंद केजरीवालान दिल्या ती गॅरंटी सगळ्या मतदारसंघांनी सगळ्या बुथांचेर मिटिंगो घेवन सगळ्या मतदारांक ताचे अवेरनेस करपा खातीर. आनी ह्या खातीरूच आमी बूथ लेवल मिटिंगूय घेता आनी अश्यो यात्राय काडटा जाका आमकां इतलो मोठो प्रतिसाद मेळटा तो तुमी हांगा पळोवपाक शकता. ह्यो यात्रा अश्योच सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी चालू उरतल्यो आनी लोक ह्या फावट आम आदमीक एक पर्याय म्हणून पळयता आनी त्याच खातीर हो इतलो लोक आमच्या खातीर हांगा येता तें आमकां बरें दिसता. मोठ्या संख्येन तरणाटे आयज आमच्या रॅलींत सहभागी जाल्ले आसात आणि जी माननीय केजरीवालान जी घोशणा केल्ली त्या घोशणेक उत्सुक असो प्रतिसाद आसा. त्याच बरोबर गोंयान जे इंडस्ट्रियल जितले इंडस्ट्री आसात त्या इंडस्ट्री भितर 80% जॉब जे आसा हे स्थानिकांक मेळटले असो आमी कायदो करतलो त्या वेळार डिक्लेअर केल्ले आसा. आमी स्कील डेव्हलपमेंटा खातीर जशी दिल्लीक युनिव्हर्सिटी आसा तशी गोंयाकय आमचे आम आदमी पार्टी सरकार आयली जायत जाल्यार तशे प्रकारची युनिव्हर्सिटी जी आसा ती आम आदमी पार्टी सरकार गोंयांत सुरू करूंक पळयतले. त्याच बरोबर आमी आज गोंयभर जे पद्दतीन सर्वे चालू आसा त्या सर्वे भितर दिसान दीस आम आदमी पार्टीचो गोंयांत वोट शेअर वाडत आसा. एक लोकांक विश्वास आसा की जे काम केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हा दिल्लीक करून दाखयले आणि तो जे उलयता ते करून दाखयता. आज दिल्ली आमी पळयशात जाल्यार हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटलां ती प्रायव्हेट हॉस्पिटलां इतलीच कॉम्पिटिशन आयिल्लीं आसात. सरकारी स्कूल जे आसात ती उत्तम प्रकारची सरकारी स्कूल तेणी डेव्हलप केल्ली आसात. सगळ्या महिलांक बसींचो प्रवास आसा हो फ्री केल्लो आसा आणि हेका लागून 2 फाटी दिल्लीच्या लोकांनी तांकां परत एकदा 2 फाटी निवडून हाडले आसा. गोवा 365 खातीर शिरोडेच्यान कृष्णा नायक. कोलवा पंचायतीन आयतारा घेतिल्ले खाशेले ग्रामसभेत मोबायल टॉवराच्या बांदकामाक विरोध केलो. पंचायतीक विश्वासात घेनासतना टॉवराक परवानगी दिल्याचे पंच सदस्य सांगतात. नवीन मोबायल टॉवराच्या बांदकामाक विरोध करपा खातीर कोलवा पंचायतीन आयतारा खाशेली ग्रामसभा आपयल्ली. सरकारान ह्या टॉवराचें बांदकाम जाता तितले बेगीन थांबोवचें नाजाल्यार टॉवराच्या बांदकामाक कोर्टान दाद मागतले अशें ताणें म्हटलां. टावराला यहाँ गोवा प्रॉब्लम चला था. रिलायन्स जिओ इन्फेडल प्रायव्हेट लिमिटेड तेंगलो टावर येवपा ताका लागून आमी स्पेशल ग्रामसभा मिटींग काडली आनी लोकांक डिमांड आहा की थिंगा टावर तांकां नाका म्हूण. म्हणटरी आमी डिसिजन घेतलां
ते बॉडी मिटिंगान ते लोक आमकां मागता म्हणजे हायकोर्टान फायल कर म्हणजे फुडें आमी ते लिगल एडवायस घेतले. लिगल एडवायस घेवन आमगे बॉडी मिटिंग घातले. बॉडी मिटिंगे डिसिजन घेतले आनी ते कितें करपा ते आमी हें करतले. आनी लोक डिमांड करता की थिंगा टावर तांकां नाक म्हणटकीर ते डिफरंट लोकेशन तेमी सांगिल्लो अमके कडेन घालपाचो म्हणटकीर तेय लेटर आमी जिओ PWD करतले. टॉवराचे बांदकाम करपी कंत्राटदारा कडेन आशिल्लो भौशीक बांदकाम खात्याचो परवानो सारको नाशिल्ल्याचो दावो पंचायत वांगडी डोमिंगो रॉड्रिगीसान केलो. तांणी हो विशय उक्ताडार हाडल्या उपरांतच ह्या परवान्याचें नूतनीकरण केल्ल्याचें ताचें म्हणणें. थळावे पंचायतीक विश्वासात घेतले बगर सरकाराक पंचायत वाठारांत जाय तें काम करपाक येवचें ना अशें तांचें म्हणणें. हांव कितें म्हणटा आमी कोलवा पंचायत गांवांत कितें सगळें जाता तें चोवपाचें. जेन्ना हिंगा लोकांगेलें ऑब्जेक्शन येयलें आमकां टावर नाका म्हूण आनी आमकां लोकांक आपयले सायडीक. तेन्ना आमी गेले आनी थिंग कितें जालें तो प्रॉपर्टी ओनर आहा तोय कितें म्हणटा तुमकां पंचायत आपल्याक लागू जायना म्हूण. आनी तो जिओचो एकलो तेंगेलो इंजिनियर तो म्हणटा पंचायती आमकां कांय लागना म्हूण. तो कितें म्हणटा ते PWD लायसन्स आहा म्हणटा. आमी चॅक केलें जाल्यार PWD लायसन्स तेगेलें एक्सपायर जाल्लें बिफोर 26 आनी आफ्टर 27 सप्टेंबर तेमी एक 2-3 आवर्स आमी तो रिन्यूवल करून हाडला. हांव कितें म्हणून सोदता जेन्ना PWD ताका लायसन्स दिला खूंच बेसाचेर दिला सायड इन्स्पेक्शन केला ना न्हू. आनी मागीर परतून तेमी तें रिन्यू केलें तें लायसन्स स्टार्ट केलें तेमी. स्टार्ट केलें म्हणटून आमी सायडीक आमकां लोकांक आपयलें आनी परतून गेले. आनी वयले ते कितें म्हणटा पंचायत ते लायसन्स नाका जाल्यार कोलवा पंचायत आसून कसलो फायदो. जर तर प्रमाण सावंताक दिसता फकत PWD लायसन्स सिंगल विंडो PWD दिल्या जाल्यार लायसन्सू जाल्यार पंचायत 2 आसा आमी रिजायन जाल्यार बरें म्हाका दिसता. PWD तर आमगे वाड्यार तर PWD लायसन्स पास करता हें नासतना जाल्यार म्हाका स्वता हेणें प्रधान सांगतान आमगे पंचायत बंद करच्यो वो सगळे पंचायत बंद करच्यो. गव्हर्मेंट सिंगल विंडो तर लायसन्स दिता जाल्यार. कंत्राटदाराक पुलीस संरक्षण दिला. सरकार आपल्या फायद्या खातीर पुलीस यंत्रणेचो गैरवापर करून घेता असो आरोपय पंचायत वांगडी डोमिंगोन केला. तांकां प्रोटेक्शन दिलां तांकां प्रोटेक्ट करून. हांव कितें म्हणटा दिवपा पयलें तेगेले पेपर चॅक करपाक जाय आहले न्हू. तो ताका लायसन्स कसो आहाय न्ही तो लिगल करता जाल्यार ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिवपा जाय आहलें. तुम तेगेले इल्लिगल आसतना तुम कितें करून दिलें पयलीं तुम चॅक कर न्हू. पुलीस प्रोटेक्शन दिता त्या मनशान तेगेले ते ऑथॉरिटीन तेगेले लायसन्स चॅक करपाक जाय आहलें. बाबा तेणें सारकें दिलां तेका पुलीस जाल्यार तुका पुलीस प्रोटेक्शन दी म्हणटा म्हाका पेपर दाखय. तेणें दाखयलें म्हाका थिंगा मेन्शन केलें ना सर्वे नंबर आनी खूंयच स्पॉट मेन्शन केलें ना. कोलवा बेतालबाद थिंगा आयलां. हें कितें इल्लिगल केलां. गव्हर्मेंट म्हूण हें आतां गव्हर्मेंट आपल्या फोर्साचें कोता. गव्हर्मेंट वयता थिंगा आपल्या गेलो फोर्सूच दाखयता. गव्हर्मेंटा कडेन पुलीस आहा म्हूण कितेंय करूं आपूण फोन मारताय पुलिसाक धाडटाय लोकां बी वयताय. अरे कसो आसलो गव्हर्मेंटू सगळे वयता थिंगा पुलीस फोर्सू. गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मयां आनी दिवचलच्या शेतकारांनी आयतारा दिसा नवें कापलें. नवें कापून हाडल्या उपरांत शेतकारांनी महामायेच्या देवळांत हाडून पारंपारीक पद्दतीन सांगणें केलें.
नैवेदान कापता तेन्ना पयलो मुर्त हो सगळ्या मयान वांयगण्यान आनी बिचोले तेन्ना परंपरेनुसार हे चल्लेले आहा. पयलीं नुर्वेक करताले चवथी कडेन तेन्ना आतां हे torvo घालपाक लेट जाल्ल्या कारणान आतां नवरात्राच्या ह्या मुर्तार करता. तेन्ना बिचोलकार वांयगणकार आनी मयाकार जमोन मामाच्या देवळानसून सांगणे बोंडे करून हांगासर ह्या शेतान अंदू ह्या बांदाचे शेतान नेवे केल्ले आहा मुर्त. तेन्ना हांगाय सांगणे बोंडे करून तेका कोयती लायिल्ली आसता मुर्ताची. तेन्ना सगळ्याक जे परंपरेनुसार जे चलोन येयला तशीच ही परंपरा आयजूय आमी जोपासल्या आनी फुडें आमच्या भुरग्यांनी फुडें जोपासची आनी देवा कडेन ही प्रार्थना करता की ही परंपरा अशीच चालू उरची आनी दवरची ह्या भुरग्यांनी इतकेच देवा कडेन मागता. दिवाळी 20 दिसांचेर आयिल्ल्यान भाटले आनी पणजेच्या तरणाट्यांनी नरकासूर प्रतिमा तयार करपाच्या कामाक नेटान सुरवात केल्या. पोरू वर्सा प्रमाण ह्याही वर्सा कोरोना महामारीच्या सावटा खाला दिवाळी मनोवची पडटली. फाटले सप्तकभर पावसान घालून घेतिल्ल्यान जायते कडेन नरकासुरांची कामां आडोवन उरिल्ली. मात आयतारा सकाळच्या आदेसाक वत पडिल्ल्यान शेनवार मेरेन धापून दवरिल्ले नरकासूर कापोतींतल्यान भायर सरून रस्त्या देगेक झेतान उबे रावले. तुम्ही जाणा आता हार्डली 27 काय 26 दीस उरल्या दिवाळी येवपाक. सो तयारी खूब बेगीन चालू केला आमी कित्याक आमचो प्रोजेक्ट व्हडलो आसा. स्पार्कलिंग बॉयज ह्या ग्रुपाचें नांव ओन्ड बाय शुभम प्रभू आसगांवकर आनी ह्या वर्सा आमचो 15वो नरकासूर. सो आमी खूब बरो करपाक चिंतला म्हणून खूब पयलीं हात घातला आनी ऑलरेडी काम खूब जोरान चालू आसा. कशें तयारी कशें पळयता की पिड्या पयली आहा कोविडाची आनी हेचे लोकांक तयारी मातशें कोविडाची जे पयली हे आशिल्ली भंय आनी तो मातसो आतां कमी जाला कित्याक सगळेंच चालू जालें. ट्युरिजम आतां ओपन केला गव्हर्मेंटान आनी सगळे ट्युरिस्टूय येवपाक लागला आनी रेट ऑफ इन्फेक्शनूय मातशें कमी जाला अशें दिसता. पूण आमी आमच्या घरात कडेन आसता कोण भायले काय येना. सो घरा कडेन सुद्दां आसतना आमी मास्क बीन यूज करतात पण जेन्ना भायले इन्वॉल्व करता तेन्ना मातशे चड प्रिकॉशन्स घेता. पूण घरा कडले आसा म्हणून आतां खबर आसा की वाड्यारूय आतां ओके सिट्युएशन आसा. कितें प्रोजेक्ट आहा तुमचे? आमचो एवरी इयर नरकासूर राजात टायप आसता वीथ देखावा कृष्ण आसता आनी कॉन्सेप्ट आसा. सो ह्या वर्सा जेन्ना तुमी पळयतले भाटल्यान येवन तेन्ना तुमकां कळटलें स्पार्कलिंग बॉयज. आमी हांगा भाटल्यांतले भुरगे सगळे काम करता. आमी हांगा 10 ते 15 वर्सां जाले नरकासूर करता आमी भाटल्यान. हांगा वर्सकूच आमी एक बेटर नरकासूर दाखयता सगळ्यांक. ह्या वर्सा बी आमी ट्राय करतले आनीक बेटर दाखोवपाचें. सो तुमी प्लीज येवचें हांगा भाटल्यान. कितले दीस लागतले? आतां आमकां लागतले 2-3 दीस आनीक टचअपाक वयतले एका. मागीर एका रुपटे काडूंक जाय फायबर मारून. मागीर आमचे क्राफ्टाचें काम आसता आनी बारीक खूब कामां चालूच आसता म्हणून आमकां मातशें बेगीन करचें पडटा. तुमी कशें पळयता आतां दिवाळी येता सगळे एकठांय जावन मनयता तुमकां कितें सांगता? हय आमचे सगळे आमी एक जावन मनयता सगळे जाण. सगळे आमचे वाड्यातले भुरगे येता सगळे रातभर काम करता हांगा. सगळे होमवर्क टायम टू टायम करता. आपले सगळे कामाक वयता आनी टायम टू टायम येवन नरकासूरय तसोच टायम टू टायम करता. कितें आसतलें देखावा बी कितें आसतलें? देखावा बीन अशें आसतलें अशें कांय ना कित्याक हो हे न्हू शिगमो न्हू हो नरकासूर. सो आमी नरकासुराकूच फोकस करता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. धा, 11 आनी 12 तारखेक गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लायतलो. जाल्यार कांय कडेन कमी चड प्रमाणात पावसाचो शिवर पडटलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. चडांत चड तापमान 32 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. 10, 11, 12, 13 आनी 14 तारखे मेरेन पावसाचो प्रभाव दिसून येतलो अशें आसले तरी हवामाना विशीं मात कसलीच खाशेली अशी सुचोवणी दिवंक ना. और उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया कानकौन से 18 मिलीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट किया गया, वो कि मॉडरेट रेनफॉल में आता है. और बाकी सारे स्टेशनों से अराउंड 1 सेंटीमीटर और लेसर दैन दैट रिपोर्ट किया गया. और आज के दिन में अगर हम 10 अक्टूबर का पोस्ट मानसून स्टेट एवरेज सीजनल रेनफॉल देखेंगे तो इट इज़ अराउंड
115% higher than the normal value. Normal value up to 10th October for post monsoon seasonal rainfall is 82 यानी कि अराउंड 83 मिलीमीटर्स और एक्चुअल है 178 मिलीमीटर्स। अभी मानसून विड्रॉवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मानसून विड्रॉवल जो है अप टू मानसून विड्रॉवल लाइन जो है वो पास हो रहा है गुजरात, मध्य प्रदेश, some parts of Bihar. So up to that monsoon withdrawal has taken place, as you can see in this image. In 2 days, monsoon withdrawal is very likely to take place from some more parts of Gujarat, most parts of Madhya Pradesh, Bihar, some parts of Chhattisgarh, and some parts of Maharashtra, Orissa and West Bengal. That is in the coming 2 days. आज के दिन का अगर सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम देखेंगे तो देयर इज अ सर्कुलेशन ओवर अंडमान सी। तो अंडमान सी के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा विद इन कमिंग 36 आवर्स और उसके बाद उसका लो प्रेशर एरिया का फर्दर इंटेंसिफिकेशन हो सकता है और उसका आंध्रा कोस्ट की ओर आने वाले 4 to 5 डेज में 36 आवर्स के बाद के आने वाले 4 to 5 डेज में उसका आंध्र प्रदेश कोस्ट की ओर मूवमेंट हो सकता है। At the same time, as on today, there is a circulation over East Central Arabian Sea, and a weather system called trough is connecting these two circulations: circulation over East Central Arabian Sea and circulation over Andaman Sea. A trough is running from the circulation over East Central Arabian Sea to the circulation over Andaman Sea, and that trough is passing over South Maharashtra, parts of coastal Andhra Pradesh, South Telangana, North Interior Karnataka. So because of this system and also because of the presence of this circulation over East Central Arabian Sea, ये दोनों सिस्टम के कारण गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले दिनों में बढ़ने के चांसेस हैं और हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6.4 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स वो पॉसिबल है नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर 1 से 2 स्थानों पे दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आने वाले 3 दिनों में 10th, 11th and 12th October there is possibility of heavy rainfall at 1 or 2 places over both North and South Goa districts, and rainfall will be accompanied with thunder and lightning, and there is possibility of thunderstorm accompanied with lightning also at isolated places over both districts on these 3 days. Further, when like we just discussed, there is possibility of a low pressure area to form over Bay of Bengal and its westward movement. So accordingly, there could be changes in weather after 12th as well. So it is requested that please be regularly updated with the warnings and forecast issued by IMD. Warnings, forecasts and all weather related information is available on IMD's website and social media accounts. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोनाच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.